नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचे येवकार. खबरो विस्तारान. फातोडेर नरकासुराक मारून विजयोत्सवाचो झगमगाट. दारादारांनी पणट्यो, घरादारांनी रांगोळी, आकाश दिवे. दिवे पेटले, तेल उठण्याचे अभंग्य स्नान जालें. काट्टां फुटलीं, ओवाळणी जाली. नरकासूर राती जागोवपी न्हिदून उरले. फोवांच्या फराळान ताटां भरलीं. फाल्यां लक्ष्मीपुजन. व्हडले दिवाळे मेरेन दिवाळेचो उत्सव. गोंयची दिवाळी. अयोध्येत दिवाळीच्या फाटभुंयेर 28 लाख दिवे पेटोवन जागतीक रिकॉर्ड केला. राम मंदिराच्या पुनर्प्रतिष्ठापने उपरांत पयलीच दिवाळी. पुरो 25 लाख मायज दिवे पेटयल्ले. ओनू वर्ल्ड रिकॉर्ड. 10,000 पुलिसांची गस्त. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथूय वांटेकार जाल्लो. शरयू घाटार लेझर लायटिंग. मडगावच्या 11 वर्सां पिरायेच्या युगप्रभून UTT नॅशनल रँकिंग टेबल टेनिस सर्तीत कांस्य पदक जोडला. नावेली मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमात सर्त जाल्ली. आतां नॅशनल जिखोवंक ऑलिंपिक खेळपाचे युगानाचे टार्गेट आसा. नोव्हेंबरांत हरियाणा जावपी सर्तींतूय युग वांटेकार जातलो. ताची आवय पुजा सांगता. दोगूय पालकांचो युगाक खेळा खातीर तेंको. हांव घरा वचून अभ्यास करता, टिचर जाता. मागीरूच तूं टेबल टेनीस खातीर वता, मागीर परत येता. हांव नॉन रँकिंग खेळा. महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका अंडर 11 जिखला. म्हणल्यार नॉन अंडर 11 आनी अंडर 13 चॅम्पियनशीप गेला. अंडर महाराष्ट्रा पण कर्नाटका अंडर 11 आसा, म्हणल्यार नॉन जिखला. पुणून बरें दिसता. चड म्हाका आनी मेडल घेवपा आसा. म्हाका इंडिया टिमान पावपा जाय आनी ऑलिंपिक स्टार्ट करपा जाय. म्हाका खेळपाक गोवा चॅम्पियन जाला आनी नॅशनल चॅम्पियन जावपा जाय. म्हाका ट्राय करपा जाय गोल्ड मेडल मेळोवपाक. जशें ताजे परफॉर्मन्स आयला, आमी मुखार ताका सपोर्ट करतले. विच एवर वे खंयी कशें जाय तशें आमी ताका ट्रेनिंग दितले आनी मुखार ताका कसो वचपा जाय तसो आमी ताका चॅनलायज करतले. आनी हातूंत आमकां गोवा टेबल टेनीस एसोसिएशन नवी जी कमिटी फॉर्म जाला ताणें खूब सपोर्ट केल्लो आसा सुधीर सरान. आनी आमकां जशें हें फर्स्ट मेडल आफ्टर लॉंग टायम युगान इंडिविज्युअल मेडल हाडिल्लें आसा, तशेंच आमकां आनी खूब कितें करपा जाय गोव्या खातीर. आनी युग म्हजो करतलो हेजी आमकां खात्री आसा, विश्वास आसा. 22nd of November 2024, there is a third national ranking tournament to be held in Panchkula in Haryana. So we will be participating for the same. And the subsequently जे जातले आनी 3 उरलात जावपाचे. एक त्रिवेंद्रम, एक कर्नाटका आनी एक नॅशनल चॅम्पियनशीप जातली विच विल बी प्रॉब्ली इन इंदोर. सो आमी सगळे हातून पार्टिसिपेट करता. जॉब स्कॅमा आडोवंकूच गोंय कर्मचारी भरती आयोगाची नेमणूक केल्या. गुणवत्ता पळोवनूच नोकऱ्यो दितले, मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलें. आयोगाची नोकरी भरतीची जायरात खंय रोखडीच येतली. जॉब स्कॅमाच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. जॉब स्कॅमांतल्या दरेकाचेर खंय 100% एक्शन जातली. सगळ्यो केसीस ज्यो पळय कसल्योय अजुनूय म्हाजें म्हणणें की थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन्स ज्या सगळ्या केसीसच्या बाबतीत करता, कोणूच हातूंतल्यान सुटचो ना. त्या खातीर आनीकूय जर कोणाचें कितें आसत जाल्यार त्या पुलीस स्टेशनाचेर तेंच्यांनी दिवच्यो. म्हणजे खंयसरूच तुमी जर पळयलां आसत, गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस. नॉट ओन्ली सगळ्या कसल्याय बाबतींत गव्हर्मेंट सगळ्या स्ट्रिक्टली एक्शन. पयर केळी धरली, म्हणजे केळी खाताल्यांनी सुद्दां लक्षांत घेवपाक जाय कोण बुडोवन काडटा आनी कसल्या हितूर बुडोवन काडटा ते. ती खंयच्याच बाबतींत जे पळय आमचे पुलीस डिपार्टमेंट सातत्यान तेजे कायमचे बंद उडयता आनी ताका भितर उडयता काडून. अशें आहा ते. सगळ्यांचेर केसीस एक्शन जे आहा पळय न्ही 100% एक्शन जातली. कोणूच सुटचो ना भितरल्यान. सगळ्यांक जो कोण मेळोंक ना ताकाय धरीत आसा. कोण मेळ्ळा तेजेर फुडली एक्शन तेज्यो चार्जशीट जावन येतल्यो. हे ज्यो आसा पळय न्ही, हांव परत एकदां सांगता, लोकांनी पयलीं समजून घेवपाक जाय की अशे जे फालतू मनीस जे इन शॉर्ट अशा पद्दतीन भोंवता, हांव नोकरी दिता, तूं नोकरी दिता, ह्या लोकांचेर हेच्यांनी विश्वास दवरूंक जायना. आनी म्हणूनच स्टाफ सिलेक्शन आसा. रिजल्ट एग्जाम जाली काय दुसरे दीस रिजल्ट लागतलो, ते बरें, म्हणजे आनी उरचें ना. त्या खातीर अरे लोक अशेय आहा जी नोकरेची एडवर्टायजूच जावंक ना, तेज्या खातीर पयशे दिवपी लोक आसात. लोकांनी म्हाका दिसता अलर्ट रावप गरजेचें आसा. त्या खातीर लोकांक शिकलेल्या ग्रॅज्युएट लेवलाच्या भुरग्यांक जर हें कळना जाल्यार आनी कोण कितें सांगतलो. आतां पर्यंत GPSC आनी UPSC कळनासली तें बरें आहा.
एडवर्टायज येनासतरी बी नोकऱ्यांक पयशे दितात इतके तरी समजून घेवपाक जाय, इतके तरी कळपाक जाय निदान. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्यो एडवर्टायजमेंट रोखडोच सुरवात जातल्यो. म्हापशेच्या कांय सादूर तरणाट्यांनी पुलिसांक घेवन राती एक घी फॅक्टरीचेर धाड घाली. 315 किल गायीची चरबी सापडले 21 डब्यांतल्या 15 डब्यांनी चरबी. म्हापशे पुलिसेंत तिगां बेपाऱ्यांक उखल्ल्या. गोरवांचे बेकायदेशीर कत्तलीचो आरोप. कांय दिसा फाटीं मडगांवां खारेबांद अशेच चरबेचे 41 डबे सापडिल्ले. नमस्कार. काल पेड्यान म्हापसा हांगासर कमर खाजन हांगासर एक घरान अप्पलाल बेपारी हेज्या घरान हो एक बीफ आनी हेजे मांस आनी हाडां स्टोर करतालो. ह्या हेजेर म्हापसा पुलिसांनी कारवाय केल्ली आसा. म्हापसा पुलिसांनी 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा ह्या प्रकरणात. अप्पलाल बेपारी आनी मिरासा बेपारी आनी सैफिदान बेपारी हांकां अरेस्ट केल्ले आसा. म्हापसा पुलीस स्टेशन निश्चितन करतात. 315 किलो घी आसा हे. जे लोकलूय आहा बोडगेश्वराक पांयां पडले अशें केन्ना जावपाय ना जे बंद करा म्हणून तुज्या पांया कडेन जे कितें घडटा तें थंय पांयां पडोन आमी हांगा येयले जाल्यार पळयत जाल्यार थंय आमकां पयले डबे मेळ्ळे तुपाचे जे शिजयल्ले गायेचे कातीचे. तेज्या उपरांत मेळ्ळे आमकां हत्यारां. भितर वचत जाल्यार पळयत जाल्यार ते जे शिजयल्ले जे गायेचें मांस आहा पळय ते सुकलेले मांस 3-4 पोटले मेळ्ळ्यो, डब्यान भरलेले मेळ्ळे. मागीर मेळ्ळी ती आमकां हत्यारां येदे व्हडले चॉपर, एक व्हडलो दांडो मेळ्ळो, कळ्ळें न्हू. आनी मागीर जाल्यार भायर जाल्यार पळयत जाल्यार कायला कन्फर्म हांगा इल्लिगल कितें तरी चलता. तेन्ना आमी येवन हांगा रेड मारली पुलिसांक आपोवन. ओनर म्हणटा आपूण तो खंय साबण करपाक घालता म्हणटा भायर बेळगांव. पयलीं बेळगांव घालता म्हण मागीर म्हणपा लागलो सावंतवाडी घालता म्हणपा लागलो. आनी मास्क घालू खंय तो पूण हेका जे येता पळय आमच्याच धर्मा भितर आमीच गिरडाय आनी हे आमच्या धर्माक भाटयता. मास्क खंयच्यान हाडटा म्हणटा तो? मायज तो हांगा म्हापशेच्यान घेता म्हणटा तो. शॉप नंबर 8 कितें म्हटलें आनी थंयच्यान घेता म्हणटा तो. स्टुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. सरकारी नोकरेच्या नावार 40 लाख उखलपी प्रकाश राणेचो जामीन पणजे JMFC कोर्टान भायर मारलो. अटक करीत सावन तो हॉस्पिटलांत एडमीट. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात फोंडे कोर्टान जामीन दिल्ल्या पुजा नायकाक दुसरे केसींत दिवचले अटक केल्या. नोकरेक 14 लाख उखलपी IRB स्टाफ सागर नायकाचो रिपोर्ट खात्याक पावलो. Bicholim police has finally arrested accused Pooja Naik in cheating case, and she was later produced before Bicholim JMFC court, where the court sent her in the police custody for 5 days for further investigation and interrogation. In another cheating case on the pretext of government job with Panjim police, in which Prakash Rane is the accused, the court has rejected bail application of Prakash Rane. But Panjim police is yet to interrogate Prakash Rane as he is still undergoing treatment. In the third cheating case on the same line, means cheating a person on pretext of providing government job. In another case which is with the Fonda police, in which IRB staff Sagar Naik was arrested, Fonda police has now submitted a report to Home Department and IRB commandant regarding Sagar Naik act of cheating. Sagar Naik was arrested by Ponda police, but later next day he was released on bail by the Ponda JMFC court. But in accordance with the bail condition, he is appearing before the investigating officer as and when required. Mukesh Kumar for Prudent. कुणाल रायकराच्या किडनॅपिंग प्रकरणातलो मुखेली दुबावीत रुबन वेर्णेकार म्हणटा तो मी नवेज रुबनाक आडकोवंक खंय रायकरान आपले किडनॅपिंगाचे नाटक केला. रुबनाच्या आदोगादाचो दावो. दुकान विकप्याचे वेव्हारात दिल्ले 3 कोटी रुपया परत मागिल्ल्यान खंय रायकराचो बदनामीचो प्लॅन. I am Advocate Kapil Vernekar and I am welcoming you all on behalf of my client Ruben Vernekar. रुबेन वेर्णेकर आणि जे तक्रारदार आसात हांच्या मदीं एक अग्रीमेंट जाल्लो. ते आपले दुकान हाका विकपाचें ठरयलें आनी अमकोच प्रायस ठरलो. ते दुकान विकपा खातीर आमी तांकां 3 कोटी ताणें आमकां पयलीं मागले. 3 कोटी तांचे कडेन दिले. ताची सगळी रिसिट्स, ताची सगळे ऑफर लेटर्स, चॅक पेमेंट्स, एक्नॉलेजमेंट एंड रिसिट्स आर विथ अस. सगळे आमचे कडेन आसात. आणि ते 3 कोटी ते घेतल्या नंतर आमी जेन्ना तांकां सांगलें आतां सेल डीड केन्ना करुया, आज फाल्यां परां अवेरां अशी तांणी टाळाटाळ केली आनी सेल डीड अजून मेरेन केलें ना.
जेन्ना आमी तांचे कडेन मागपाक लागले ते पयशे परते, तेन्ना थोड्या दिसांनी हो आख्खो इन्सिडन्स तांणी घडोवन हाडलो. कारण थंयच्यान लक्ष वचून हो एक क्रिमिनल, रुबेन वेर्णेकर एक क्रिमिनल, आपल्याक कोणे तरी उखलून व्हरपाचो प्रयत्न केलो गनाचे पॉयंटाचेर. हें घडोवन हाडलें कारण ते 3 कोटी तांकां वचोवपाक जाय आशिल्ले आनी ते 3 कोटी दे वॉन्टेड टू डिफ्रॉड माय क्लायंट रुबेन वेर्णेकर ऑफ दॅट मनी. म्हाका हेज्या पासून आतां खूब मनस्ताप जाल्लो आसा, फायनान्शियली आनी मोरली डावन जाल्लो आसा. कित्याक एक मनशाचेर सगळे अर्दांतल्यान असो जो प्रेशर घालूं जाता तेज्या खातीर कशें स्टँड करप तेच म्हाका आतां समजना. आनी आतां आमकां मागीर लेटली कळ्ळें की तें दुकान तेणें ऑलरेडी तेजो हाफ भाग जो आसा दुकानाचो, 50% शेअर दुकानाचो ऑलरेडी विकिल्लो आसा आपल्याच एक सोयऱ्याक कोणाक, आनीक 50% जो रायट तेजो आसा तेणें लीज एग्रीमेंट केल्लो आसा फॉर नेक्स्ट 12 years. सो हे तेणें ऑलरेडी पयलीं करून दवरिल्लें आनी ही हॅड नो इंटेन्शन ऑफ गिवींग मी द शॉप. पूण तेणें म्हजे कडल्यान पयशे काडून घेतले आनी तेणें अशे तरेन सगळो हो डाव रचिल्लो आसा. कळंगुटे टुरिझमात तोपये आणि नाका जाल्ले धंदे वाडल्यात. पर्यटन खात्याचे जबाबदार सांगून पासून एक्शन जायना म्हूण सरपंच जोझफ सिकेर उलयलो. आमदार मायकल म्हणटा तोपये आणि तशेंच इश्यू आसात. टुरिझम खातें एक्शन घेता. घर खातें, टुरिझम, पंचायत सगळ्यांनी खंय एकठांय जबाबदारी घेवची. दिवाळी उपरांत इन्स्पेक्शन जातलें. टाउट्स आसता ते म्हणटा लडकी मागता हे, मसाज मागता हे तूं सो कोण घेता एक्शन? कोणूच घेयना एक्शन. म्हाका खरेंच दूख दिसता. आनी आयज हांव उलयता कित्याक ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचेर की ते कांयच करिना म्हणून. हांगा दे आर ओन्ली देर टू मेक मनी एट द कॉस्ट ऑफ कलंगूट बीच. आयज मायनींग काबार जाला, ट्युरिझम काबार जावपाक टायम नाका. आयज कलंगूट इतले नाका जाल्लेली वस्तू चलता की आमच्या लागीं पावर आसना इतलो पावर ना. आतां तूं म्हाका सांगशी आमी 8 वरांचेर 6-7 वरांचेर हे गाडे आसता पळय आयस्क्रीमीच्या, ते कोण आसता? आमी कितें करतले तेजर? तरी पूण आसतना हो आमचो PI आहा तो परेश नायक, तो आमकां इवनिंग पुलीस प्रोटेक्शन दिता आनी तेजर येता. बागान वचा कोण जे नॉन गोवन्स जे फ्रूट खातोता हातीन खावपाचे दिसना ते चालू आहा. तेका दाखयलें हांवें ट्युरिझम डायरेक्टराक. नो सी ट्युरिझम डिपार्टमेंट जबाबदार कोणेच म्हणूंक जायना थंय. इट इज अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तांकां हाडून फायन घातलेले आहा. जे सरपंचान सांगलां ते सत्य आहा की टाउट्स खूब जाल्ले आहा, बिचाचेर खूब भोंवता आनी तितून जो बीच PI आहा तेणेय बरें काम केलां ह्या 2 दिसांक टाउट्सांक दवरपाचें आनी तो फुडें चालूच आसतलें. काय जाल्यार आमी होम मिनिस्टर जो CM आहा ताका सांगून आमी फायन इन्क्रीज करपाचो प्रयत्न करतले. I am Honorable Tourism Minister will visit शिंकेरीम, कांदोलीम, कलंगूट, बागा, कबरोड. हांव तेजे कडेन हाफ डे घेवपाचो ह्या दिसांनी एंड वी वील विजीट ऑल दीस बीचीस आफ्टर द दिवाली. आनी तेका कितें कितें आमी करूंक शकता एज पंचायत, सरपंचाकूय आपयतलो हांव, पंचायत कितें करूंक शकता, आमदार कितें करूंक शकता एंड ट्युरिझम डिपार्टमेंट कितें करूंक शकता टू इम्प्रूवायज इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन द बीच. हेचेर आमी एक तोडको काडटले, म्हणजे इमिडिएट सोल्युशनूय काडटले. 2014 सावन 31 ऑक्टोबराक राष्ट्रीय एकता दीस मनयतात. सरदार वल्लभभाई पटेलाची जयंतीक खासा कार्यावळ. बुधवारा गोंयांतूय कितलेशाच सुवातेर रन फॉर युनिटी रॅली जाल्या. सांखळे रन फॉर युनिटींत मुख्यमंत्री धांवलो. आज आमकां म्हणजे आमी जेका म्हणटा की इंटरनल आमकां प्रॉब्लेम चड आसा. भायल्या देशांतली सेक्युरिटी, आमची सेक्युरिटी जी आसा ही सक्षम आसा. कदाचित आमचेर कोणी जरी फाल्यां सकाळी खंयच्याय कंट्रीत आमकां जर आमच्या देशाचेर फाल्यां सकाळी वॉर करपाचो जरी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार आमकां आमच्या मिलिटरी फोर्सीस, एअर फोर्सीस, नेव्ही फोर्सीस हांचेर विश्वास आसा. तांच्या कडेन आमी झगडूं शकता, तांकां आमी धांवडून घालपाक शकता. बट एक गजाल लक्षात घेयात, जे इंटरनल फोर्सीस आमच्या मदीं विभाजन करपाक लागलेले आसा. आमच्या मदीं तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं ख्रिश्चन,
तू कर्नाटकचो, तू महाराष्ट्राचो, तू युपीचो, तू कन्नड, तू मराठी, तू हिंदी, तू कोंकणी, हे जे विभाजन करपाक लागलेले आसा हे विभाजन आमकां नश्ट करपाचें आसा. आमकां ह्या विभाजनांतल्यान सगळे जाण एकत्र येवपाचे आसा आनी हेच करपा खातीर तो संदेश तुमच्या सगळ्यां मदीं दिवपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम आयोजीत केला. हांव तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. तुम्ही ताळयो मारून तुमचे अभिनंदन करात की तुम्ही ती भुरगीं आसा जी नेटान सगळ्या जाणांनी आपापल्या खातीर ताळयो वाजोवच्यो, की तुम्हीच ती भुरगीं आसा जी रन फॉर युनिटी ह्या देशा खातीर एकतेचो संदेश दिवपी ही तुम्ही धांवपा खातीर हांगासर तयार जाला. भुरगीं खूब आसतलीं, तांच्यांनी उलो मारिना फुडें थोडी जी भुरगीं हांगासर आयली तांच्यांनी म्हटलां की हय आमी आमचो थोडोसो वेळ ह्या देशा खातीर दिवपाक तयार आसा. आनी सातत्यात पळयता अशा पद्दतीच्या सामाजीक कार्यक्रमांत वांटेकारी जावपी, अशा पद्दतीच्या ल्हानसान कार्यक्रमांतल्यान सदोदीत आमी म्हणटा की आमचे बालमन घडत वता. ह्या देशा खातीर डेडिकेशन दिवपाचे बालमनाचेर आमचे परिणाम जाता. सातत्यात तुमचे सगळ्यांचे हांव परत एकदा अभिनंदन करता आनी सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां सदोदीत ह्या देशाच्या एकते खातीर, अखंडते खातीर आमी सगळे जाण याद दवरतले इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सरदार वल्लभभाई पटेल शेष भारत जात पात के बंधन तोड़ो, यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड. पाऊस आणि नॉईज पोल्युशनाचे आव्हानात नरकासूर घे गाजले. पणजे नरकासुरांनी 3 ते 5 मीटर उंचाय गाठली. अंदू खंय रातभर पुलिसांचे साऊंड सिस्टमीचेर नजर आशिल्ली. सांतेनेज नरकासुराच्या पोल्युशनाचो इशू मनीस हक्क आयोगा कडेन पावलो. निर्बंध घालूंक नरकासुरांक बावटो. मुख्यमंत्री म्हणटा मजा करात, आडेकडेच्यांक उपद्रव नाका. आमी सगळ्या जाणांनी नरकासुराचें दहन आसूनी किंवा बाकीचे सगळे उत्सव आसूनी सगळ्याचेर कंट्रोल दवरून उत्सव करचे. आमी पळयता की पोल्युशनूय कमी करचें, आवाजूय कमी करचे, जेणे करून लोकांक डिस्टर्ब जावचो न्ही. आपल्या उत्सवात लोकांक डिस्टर्ब करचें न्ही इतकेंच म्हजें मागणें आसा सगळ्यां कडेन. समेस्त गोंयकारांक दिवाळीच्यो आनी बाकीच्या सगळ्या भाऊबीज, लक्ष्मी पुजन हाज्यो खूब खूब शुभेच्छा. सांतिनेज रातभर कांठाळ्यांच्या म्युझिक लायतात म्हूण प्रकरण मानव अधिकाऱ्या कडेन व्हेला. अंदू ताचेर निर्बंध येवपाचे. पुलिसांनी नजर दवरची म्हूण मानव अधिकाऱ्यान सांगला. पुलीस रिपोर्टूय दितले. काय ना, आमचे एक ते सगळ्या भुरग्यांचे एक ती थीम आशिल्ली, म्हणजे तेंच्यांनी एक चिंतलेले की बाबा ह्या वर्सा आमी 2 हेजे नरकासूर करतलो म्हणून. सो आनी ह्या भुरग्यान युनीक कशें ह्या भुरग्यान आमकां ती आयडिया दिली. सो आमी म्हणलें करया म्हणून. त्रास मात जाले. फाटीं लास्ट टायम आमचो भिजलो, कंप्लीट भिजलो. सो आमी कशें करून तर दुसरे दीस सगळे भुरगे एकठांय जाले, फूल खूब वगत काम केलें आनी लास्टाक आमकां आमचो नरकासूर रेडी जालो. बट इतले वगत आमचो नरकासूर रेडी जावपाचो ना. बट आमकां कळलें की 12 पर्यंत आमकां लास्ट टायमींग म्हणून. 10 अशें ना, परमिशन आमी सगळे घेतलेलें आसा. 12 पर्यंत आमकां टायमींग दिला. बट हांगा सद्या कोण ना अशें आमचेर कंप्लेन की हांगा जे लोक रावता ते बरे हितून तांकांय खबर आसा 1 दीस नरकासूर म्हणून. काय ना, आमी पावसाक चिंतून आसलेले. आमी 3 उबारले, मागीर अचानक पावस पडले. मागीर आमी गडबडीन अशें वयर चडोन भुरग्यांक बीन एकामेकांचेर ब्रांच बीन हाडून आमी स्काय फोल्डिंग घातले. पावसान भरपूर आमकां त्रास दिलो, कित्याक आमी फुटलो नरकासूर परत तयार केलो, परत हे केलें आमी तोंड आमच्या पिठार परत आमी केलो. आमी आतां कितें 50-60 वर्सां नरकासूर करता. म्हणजे आमी म्हाका आतां 50 वर्सां जालीं. आतां आमची थर्ड पिढी आमची, हे थर्ड पिढी करता ते, म्हणजे तांकां हांव हेल्प करता. नागझर हांगा आसा तुमी फाटल्यान पळयतात नरकासूर आयज राती दहन करपाचें आसा. सो तेचें प्रिपेरेशन चालू आसा. पूण खंय तरी भुरगे म्हणटात इतले दीस आमी ल्हानपणाच्यान पळयत आयल्या की पाऊस नासतालो आनी खंय तरी गवत आमकां सुकें गवत मेळटालें, तातूंत आमी नरकासूर करून जळयताले. पूण आतां खंय तरी कागदाचो नरकासूर करचें पडटा आनी मदींच आतां 2-3 वर्सां जालीं पावस पडटा. खंय तरी हे भुरगे मोठ्या आशेन हे नरकासूर करतात, मागीर तेंच्या आशेच्या खंय तरी निराशा जाता. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.